काणकोण चावडेर आशिल्ल्या हुतात्मा स्मारकाची स्थिती सामकी पिड्ड्यार आसा। कोणाचेच हाचे कडेन लक्ष ना। तशेंच 18 जुनाक जेन्ना ह्या सुवातेर कार्यावळ जाता तेन्ना पावसांत ही कार्यावळ जाता। ह्या सुवातेर शेड घालची म्हण थंयच्या लोकांची मागणी आसा। आरटीएक्स खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर। प्रॉब्लेम काय ना, हो तो स्वातंत्र्य सैनिक स्मारक जो आसा तो हांगा आसा आनीक पयल्या वाट दिसता जे कावळे आसता सरावंडींग पळय सगळे गलीच जाल्ले आसा आनी तशेंच ह्या शाळेचे भुरगे हांगा येतात तेन्ना हाज्या 18 जुनाक तेन्ना येता पळय तेन्ना सगळीं भुरग्यां पावस पडटा भितर धांवची पडटात आनी खरें म्हळ्यार एक शेड जाय आशिल्ली तेंच्यान हांगा एक शेड बांदली तो सुरक्षीत उरलो हाजे कावळे हाडचे ना गलीच जावची ना अशें म्हाका दिसता। म्हणून हे नगरपालिकेन काणकोण नगरपालिकेन हें मातशें ताजी दखल घेवची आनी शेड एक बांदची हांगा अशी म्हजी एक नगरपालिकेन विनंती आसा अशें म्हाका दिसता। सामकें हें बुरशेपण दिसता हांगा थोड्या फाटा खातीर हो स्मारक वता। हे स्मारका स्वतंत्र सैनिकाचेर हिंगा कावळे घाण करतात आनी हिंगा कचरो आहा सगळो हेका वयर शेड जाय मेन गरज आहा। मुन्सिपालिटीन तरी हेजी निगा राखची आनी ते शेड करची नाजाल्यार पळय हिंगा पळय सगळो कचरो पडला वर्सा एक खेप हिंगा लोक येता पूण भायर मागीर कोणूच चवकशी करनात ते पूण हेका शेड मेन गरजे आहा। तुमी कोणाक सांगतले ह्या तांकां? आमी आतां आमगे कावन्सिलर आहा वार्ड कावन्सिलर रमाकांत ताका आमी रिक्वेस्ट करतात ते मुन्सिपालिटी अंडर तरी फंडान आमकां शेड करून दिवची म्हणून। हुतात्मा स्मारका कडेन आमचे जेन्ना 18 जुनाक फंक्शन जाता मुन्सिपालिटी अंडर फंक्शन जाता आनी शाळेची भुरगीं येता आनी त्या टायमार पावसूय उरता। जुनाचो म्हयनो पळय तो 18 जुनाचो म्हयनो उरता आनी हें पावसाचे दीस उरता आनी अशे वेळार आमचे जे हुतात्मे जे आसा केशव भट टेंगसे पैंगीणी आनी परशुराम श्रीनिवास आचार्य पर्तगाळे ह्या दोगांच्या जे स्वतंत्र सैनीक जाले तेमचे जे हुतात्मे जाले तेमची नांवान हो हांगा स्मारक आसा चावडी एडिया ऑफिसा कडेन। प्रॉब्लेम कसो जाता जेन्ना 18 जुना हांगा जे फंक्शन जेन्ना जाता फंक्शना टायमार पावस पडटा आनी पावस पडटकीर ती शाळेची आमच्या चावडेवयली शाळेची भुरगीं येता त्या भुरग्यांक सुद्दां भिजतूच तो प्रोग्रामाक ते अटेंड जावचें पडटा। मुन्सिपालिटी तो प्रोग्राम करता पूण ह्या पयलीं सुद्दां ह्या जाग्याचेर निवळसाण उरनासली। आमचे सुकोर फेर्नांडीस आसा विविधा कमर्शियल इन्स्टिट्यूटाचे तेणें कितलोसो पत्रव्यवहार करून मागीर मेंटेनन्स जे आसा ते काणकोण मुन्सिपालिटी करपाक लागली आनी ते मुन्सिपालिटीन करता आसतना एक वेळार जाता भानगड कितें कोण येता ह्या स्मारका कडेन कपडे सुकोवंक घालता तेय फोटो आमी पेपरार छापले पळयले। कोण येता हांगा हळशीक करता कावळे हळशीक करता शेवणी हळशीक करता। आतां गोरवां येवपाक गेट आसून सुद्दां गोरवां येता हांगा ती हळशीक करता पूण आमची एक सरकारा कडेन आनी काणकोण नगरपालिके कडेन मागणी आसा की हे आमचे हुतात्मे जे जाल्ले आसा फुडली पिळगी आमकां कळचे आमकां बेश्टेच स्वतंत्र मेळ्ळां आमी गोंय मुक्त बेश्टे जाल्ला आमचे जाल्यार आमची आहुती ज्या आमच्या स्वतंत्र सैनिकान दिल्ली आसा आनी हे स्वतंत्र सैनिकांचो आमचो जो हुतात्मा स्मारक आसा त्या हुतात्मा स्मारकाक कितें तरी एक शेड घालची आनी एक शेड घालत जाल्यार आनी एक माटो वचना जाल्यार कितें हें अशें केलें जाल्यार शेड केलें जाल्यार भुरग्यांकय त्या प्रोग्रामाक येवपाक मेळटलें आनी भुरगीं आमच्या स्वतंत्र सैनिका बद्दल आमच्या हुतात्म्या बद्दल माहिती जाणून घेवपाक पावतले। नाल्यार ती एक 18 जुनाक कार्यक्रम करपाक जाय म्हूण करपाक जाता कारण पावस पडलो उरता कोणाक उलोवपाची मनस्थिती उरना कोणाक भुरग्यांक कितें नवी सांगपाची इच्छा उरना। अशे वेळाचेर विनंती आसा सरकारा कडेन संबंदीत खातें आसा तेणें खात्यान हेजेर लक्ष घालचें। गोंय सरकार स्वतंत्र सैनिकाचो खूब मान सन्मान करता पूण त्यांच्या यादी खातीर बांदलेली ही जी स्मारकां आसा तेंची परिस्थिती पळयली जाल्यार अत्यंत ती कसली स्थिती आसा ती आमी तुमकां दाखयतात। हें चावडी एडिया ऑफिसाच्या मुखार एक स्मारक आसा तेणी गोंय स्वतंत्र करपा खातीर आपलें बलिदान दिल्लें तेंच्या नांवान हें स्मारक आसा पूण हेची परिस्थिती आज पळयली जाल्यार अत्यंत कशी जाल्ली आसा हें तुमी पळयल्या। सायडीच्यान सगळें वातावरण जें आसा तें गलीच्चें जाल्लें आसा तशेंच हांगा उगड्यार आशिल्ल्या कारणान कावळे हांगा हाडटात चावडेवेले भुरगे कांय येवन हांगा सतत निवळ करीत आसतात। मुन्सिपालिटी हांगा प्रोग्राम करता वर्सा एकदां पूण तेन्नाच ते निवळ करत जाता आनी ताजी कोण कॅर घेयना। तेन्ना चावडेवेले कांय लोकांनी अशी मागणी केल्ली आसा की हांगा कितें तरी निवळ करचें ब्युटिफिकेशन करचें हेजें तशेंच हांगा वयर शेड घालून प्रोटेक्ट करचें।